Hello everyone, welcome to Videsh classes. आयच्या व्हिडिओन टेस्ट ऑफ मेथोडॉलॉजीच्या अंडर जे MCQs असा फॉर प्रायमरी टीचर पोस्टाक जे कोणी अप्लाय केल्या आणि त्यांची 10th मेक एक्झाम असा. ओके, हो व्हिडिओ फक्त त्यांच्या खातीर असा. सो बाकीच्या खातीर हो व्हिडिओ ना. सो बाकीचे कोणी अदर पोस्टाक अप्लाय केला तो व्हिडिओ कंटिन्यू करू ना. ओके, सो टेस्ट ऑफ मेथोडॉलॉजीच्या अंडर MCQs हे हांवें तुमकां प्रोवाइड केल्या हांगासर. सो मेथोडॉलॉजी म्हणजे कितें, एक मेथड तुमकां हांगासर फायंड आउट करपाक जाय. एक कंडिशन आसतली ऑर एनी सिच्युएशन आसतले. ओके, सो त्या सिच्युएशनान एज अ टीचर तुमी कितें करतले. ओके, सो त्या बेज हे क्वेश्चन आसा. सो क्वेश्चन हे डिफरंट लेवलाचे हांवें तुमकां हितून सेट केल्या. सो इजी मेळटले तुमकां, मॉडरेट आसतले, बरे डिफिकल्टूय आसतले. सो लायक एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चनय हितून तुमकां अवेलेबल आसा. सो तुमकां हांगासर MCQ क्वेश्चनय आसतलो अलॉंग विथ द आन्सर आणि थोड्यांचे हांवें एक्सप्लेनेशनूय हांगासर तुमकां प्रोवाइड केला. ओके, सपोज जर तुम्ही रिफर करताना सपोज तुमकां खंयचोय जर क्वेश्चनाचो मिनिंग कळोंक ना जाल्यार तो तुम्ही कमेंट बॉक्सान मागीर सेंड करात बॉक्सान. सो तेजे एक्सप्लेनेशन हांव तुमकां मागीर प्रोवाइड करता. ओके, सो तुम्ही हे जे क्वेश्चन्स आसा तेजो स्क्रीनशॉट घेयात आणि मागीर सेम वे तुम्ही स्टडी करात. सो तुम्ही एक एक स्क्रीनशॉट घेयात हेजो आणि ते कित्याक फक्त 2 दीस उरल्या. सो तुम्ही जाता तितले रीड करात आणि जाता तितले तेजो सपोज जर क्वेश्चनाचो खंयचो मिनिंग कळोंक ना जाल्यार तुम्ही सर्चूय करून सेल्फ स्टडी सुद्धा करूंक शकता. सो तुम्ही एक एक मागीर स्क्रीनशॉट घेयात.
सो जशें हांवें तुमकां सांगलें की एप्लिकेशन टायप क्वेश्चन आसतले. सो हांगासून जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट जाता पळय. A teacher notices that few students are unable to understand fraction even after repeated explanation. What should the teacher do first? ओके, सो एका एप्लिकेशन टायप क्वेश्चन म्हणटा और एक सो हांगासर तुमकां एक सिच्युएशन दिल्या. ओके, सो ते सिच्युएशन तुमी कशा तरेन हँडल करतले हे तुमकां थिंक करपाक जाय बेस्ड ऑन द ऑप्शन. ओके, सो अशे डिफरंट हे क्वेश्चन्स हांवें तुमकां प्रोवायड केले अंडर टेस्ट ऑफ मेथोडॉलॉजी. सो 2 डेज उरले. सो जाता तशी स्टडी करात. डू युअर बेस्ट फॉर द एग्जाम. ओके, सेम वे हांव मराठीचे नोट्स आसा ते अपलोड करतलो, लायक सिमिलर वर्ड्स, देन ऑपोजीट वर्ड्स आनी वाक्यप्रचार. वाक्यप्रचाराचेरूच मातसो मोर फोकस दियात. सो हाय चान्सीस आसा तेजे एग्जामीक विचारपाचे. थँक यू.